लॉकडावनाक लागून गोंयांत आडकल्ले कश्मीरी, यूपी, बिहारी, ओडिशा, बंगाली अशा राज्यांतल्या कामगारांक सांबाळचे म्हूण गोंय सरकाराचेर थंयच्या मुख्यमंत्र्याचो दबाव येता. कळंगुटे आडकल्ल्या पश्चिम बंगालच्या लोकांची वेवस्था करपाचें उतर आमदार मायकलान ममता बॅनर्जीक दिलां. दुसरे वटेन दर्यांत नुस्तेमारी बोटींचेर आडकल्ल्या सुमार 2,500 नुस्तेमारांक आदार करचो म्हूण गोंयचे नुस्तेमारी बोटवाल्यांचो अध्यक्ष जुजे फिलीप तारवटी खातीर पॅकेज आनी पास मागता. वो टोटल जरी तर वर्करांचो तर कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार अबाउट 2,500 to 3,000 वर्कर आमच्या बोटीर आहा. जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटाचे कोरोना व्हायरसाचेर जेन्ना लॉकडावन जाले जे गोंयांत, जेन्ना आमी लॉकडावन जाले तेन्ना आमकां एक फिशरी डिपार्टमेंटांतल्यान एक लेटर येयलें की तुमच्यो बोट्यो बंद करून नांगरां दवरची म्हणून. आमी तुमकां कॉपरेट करता, 100% कॉपरेट करता. आमचो फूल तेंको तुमकां एज अ बोट ओनर्स आमचे एसोसिएशनाचो फूल तेंको आमी तुमच्या बराबर आहा. तुमी लोकांचें काम करता, बरें काम करता, लोकांची सेवा करता, लोकांक सगल्यांक सेफ्टी सेफ दवरपाक करता, वालोर तुमकां. पूण हेवूय हेजेर चिंतपाचो इल्लोसो टायम आहा की आमची सॅलरी भरपूर जातली आनी ह्या क्रुशल 2 म्हयने आयज जरी तर आमी बोटकार कितें तर जोडना जाल्यार आमी सॅलरी दिवपाक पावना. हो टायम जो आसा हो आयज ग्लोबल पॅन्डेमीक हो जो पळय कोरोना व्हायरस पळय आसा हे सगल्यांक त्रास जातले आनी आमी रेडी आसा घरांत रावपाक. पूण आमी सरकाराक विनंती करता की कसले तरी इकॉनॉमीक पॅकेज हाडचें, कित्याक आमचे फॅमिली आयज भुकेन आसा. त्या भायर आमकां आयज ते मानायक पोसचें पडटा. सो आमकां भरपूर त्रास जाता आनी आमकां हांव अपील करता सीएमाक की हे जे प्रॉब्लेम जे आसा आमचे सुटकाव करचे, एमर्जन्सी पॅकेज आमचे गोंयचे नुस्तेकारांक हाडचे. इतले मजगती वेस्ट बंगालचे जे लोक कळंगूट आसतात तांची बरी वेवस्था करपाचे उतर थळाव्या आमदार मंत्र्यान बंगालचे सीएम ममता बॅनर्जीक दिला. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगॉल Mamta ji Banerjee, message should reach to her that these are all the line which is over here are all the people from West Bengal. That is the place where she is the Honorable Chief Minister. We want to assure you that all your people who are here, who work in this village of Kalangut and neighboring villages as a labor, at construction sites, at people's houses, at different works as gardener or any other thing, and who stay in Kalangut, we are seeing that they are not kept hungry. We are seeing that they are being given proper lunch and proper dinner in this crisis situation. All these laborers wanted to go back. They had come to us and asking us for a special train to go back to Calcutta, but since the Prime Minister said that you cannot change your location, wherever you are, you have to stay there only. So it is out, we are duty bound to see that they are given the basic things, that is food, to stay alive. Totally we are catering to around 1,800 1,850 people on daily basis. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक आणि तुकाराम मराठे.